संसाराचो उजवाड पळोवचे भाग दिल्ल्या खातीर सकाळी उठोन हांगासर येवचे भाग दिल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांतली कश्ट अनवरां निवारल्या खातीर आज म्हणसर बळ भलायकी दिल्ल्या खातीर मागणी करून तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर बरी आवय बापाय बरी भाव भयणी बरें कुटाम दिल्ल्या खातीर सांबारांनी वाडे आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरी पिरगस आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमकां बरी धर्म भयणी आनी इतर फुडारी ह्या पिरगेचेर दिल्ल्या खातीर बरें ह्या जाक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर सायबीन आमचे मजतदान तुवें हांगासर दिल्ल्या खातीर आमकां दिसपडटो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर भुरग्या बाळांक बरी कामां तुवें फावो केल्ल्या खातीर परमोदासच्या कुटुंबाच्या सांज्यांक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर आमचे बिझनेस तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांज्याक तुवें बळ भलायकेन सांबाळल्या खातीर आमकां
गरजेचे सर्व तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तुजें पवित्र उतार आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू साक्रामेंताचें बोळ आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू युकारिस्त आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमची सदांकाळ आमी काळजांनी तूं रावताय त्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्मा आमकां बसयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सदांच आमकां तूं राखताय सांबाळताय त्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां स्वास उस्वास फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तुज्याचें आपुरबाय वत आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू धर्मार्थ वारें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू देणें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू पांचवी धरती आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सबाराचो मोग आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सबाराचो आदार आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू बरी रितीन तुवें सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या वगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू मोगाच्या भाव बीन 9 वर्स आमी आराम केला ह्या 9 वर्साक आमी कितें निच्यो आज करता 9 वर्साक ते निच्यो आमी सोम्या समर्पिया आमचे निच्यो ह्या 9 वर्सा ह्या वरा संतोश बरी जायचे आशिर्वादांय जाय पूण कितें म्हाका नाडटा कितें म्हाका तोपता कितें म्हाका दोसता तें कितें सोम्याक तें दिवया आमची बेजाराय जावं की पुरो खंत जावं की पुरो वायट संवय जावं की पुरो आमी सोम्याक समर्पिया कितें आमी मागता आमचे पैकी सबारां म्हाका ह्या वर्सा भलायकी मेळ्ळ्या पुरो मागतात सबारां भलायकी पासून मागोवंक सांगिल्ली म्हजे लागीं मस्त त्या सावांय आसात कितली हांगासर त्या सावांय घालतात मागीर भलायकी पासून मागतले हांव पूण ह्या साखरामेंता मुखार आमी आतां मागचें वर्तें तें बाग सगळे भलायकेचें देणें कोणाक तें भलायकेचें देणें जाय तें सोम्या लागीं आतां मागया अर्गां व्हगळा स्तुती महिमा जेजू सोम्या जेजू हांगासर कोण भलायकी मागोवन आयल्यान तांचे विशेश तरेन आज हांव मागता सोम्या त्यो कुर्सार तावन वाडयले ते आमोली रागात तांचे थंय तूं वाडय आनी ताचे गायें तें वाडय ताचें दुखी तें वाडय ताचे पिडेचें वाडय सोम्या आनी तुज्या गाया मुखार तांकां तूं पळय आनी तांकां सकळ ह्या वायटांतावन ह्या पिडेतावन सुटका लाभय सोम्या ह्या पवित्र आत्म्यान तांकां आज बरो ह्या घडये भलायकेन तांकां बरो सोम्या अर्गां जेजू वगळाप जेजू महिमा जेजू सोम्या लागीं आमी आमकां गूण कर म्हूण मागया मागया आमी आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्या कुटुंबांत थोड्यांत मुस्त समस्या आसात जायत्या कुटुंबांनी समस्या सगळे समस्या सोम्या समर्पिया परगांवांतल्या कुटुंबां आसा तेंगे समर्पिया थोड्या कुटुंबांनी सैरीक मेळना थोड्या कुटुंबांत भुरगीं जल्मोनात थोड्या भुरग्यांक आंतूळ ना पिडे दिसतात थोड्या मदें ना समाधान आसा झगडीं आसात राजी ना समाधान ना थंय थोड्यांचे आस्तीचे जाग्याचे समस्या थंयसर आसात सगळ्या घराण्याचे समस्या कितें आसात सोम्या समर्पण आमच्या घरा पासत कुटुंबा पासत सुवाते पासत मागया अर्गां तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्या जेजू ही पवित्र आमोली रागात शनाय यांच्या घरांचे त्यांच्या कुटुंबाचे जाग्यार सुवातेचे सोम्या आनी सर्व वायट कितें आसा तें तावन घाणसोड तांच्या जाग्यार कुटुंबाची कितें सांखळी आसात त्यो बांदपास आसा ते बोंड सोड सोम्या सुटका तांकां दी सोम्या सुटका दी तांच्या कुटुंबाक तांच्या घर घराण्याक सुटका दी कितें अनवर अवघडा परतू परतू येतात ती नेना कितें तांणी धरलें काम जायना ती नेना सोम्या तूं जाणा आज थंयसर तूं इमॅन्युएल तांच्या घरांत आसा ते कुटुंबांत जा इमॅन्युएल जावन आनी थंयसर तांकां ह्या सेक्रेटरीचें कितें बेसांव गरजा न्हय जिणे न्हय संतोषा कितें गरजा ते कुटुंबांत ते फावो कर सोम्या हालेलुया 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 आमी हातीन धरचीं कितें कामां आसात योजना आसात थोड्यांनी कितें फ्लॅट घेवंक थोड्यांनी कितें काम मेळा जेवन एप्लिकेशन केलां थोड्यांनी कितें तांचे जागो विकोन वचाचें म्हणून थोड्यांनी कितें तांचे बिजनेस आराम जायचे म्हणून थोड्यांनी कितें बिजनेस इम्प्रूव जायचें म्हणून थोड्यांनी कितें भुरग्यांक बरें मार्क ह्या फावटी मेळाचे म्हणून थोड्यांनी कितें पयन धरूंक आसा तें बऱ्यान जायचें म्हणून कितें आसा तांची घरची वाहनां जावं दी काम जावं दी बिजनेस जावं दी हर एक दिसपट्ट्या ग्रासाक आदार जावचें ह्या 9 वर्सा सगळें बऱ्यान जायचें आनी सोम्याक आमी हे वर्स संपोवन येता आसतना परत सोम्या अर्गांचे बाग आमकां मेळा जाय देखून आज सोम्याक समर्पिया हांव हें सगळें आमचें कितें
आमी खंत बेजाराय आसा सगळी सोम्याक आमी समर्पिया आनी मागया आमच्या सगळ्या गरजां पासत हालेलुया 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 सोम्या तुझ्या नावाने मागता सोम्या मागा आनी तुका घेतला हालेलुया 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 मुक्ती जातले चांगलाय सोम्या आज वाक्या पातीने मागता या आमच्या लोकांचे कितें त्या आसा थोडी विजा मागता थोडे परगांव मागता ते काम मेळो मागता थोडी आणखी बिझनेस मागता सोम्या कितें मागले मेळा जायत म्हणजे चड उद्देश आयला ती मागले मेळते मला चड पातीने मागल्या जितलो म्हणून चांगले तुझ्या मार्गाच्या वांजना चांगलाय आज तर तीन पातीने तुझ्याला मागता सोम्या ती आम्हाला संरक्षण तांकां दी आनी पवित्र तेंचा धाड आनी मागले याकडे फावो कर तुका महिमा दी बाग तांकां मेळोनी सोम्या हालेलुया 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 भाव भयणीनो आज 9वें वरास आमी आराम केलें भाग्यवंत वरास बोरोसाचें वरास बोरोसाची यात्रिका आमी जावंक बोरोसाची यात्रिका कितल्या लोकांक आज बोरवोस ना बोरवोस ना जाल्यार एक घडी आमी वाचोंक शकना देखो मोगाच्या भाव भयणीनो तो बोरवोसो येवन दी आमच्या लोकांक बोरवोशेन आमी बरया त्या दळ आमची जिणी नवसरी जातले पळया कितल्या जाणांनी बोरवोसो नासतना तांणी जीव घात केल्ले आसात बोरवोसो सांडिल्लीं मनशां आसात मोतीची पिडेस्त आसात मोतीची विऱ्या रायकन घेतिल्लीं आसात आज आमी बोरवोशान भरचे खातीर सुमेला मागीर कोणें बोरवोसो सांडला तांकां बोरवोसो भरचे खातीर आनी बोरवोसाची यात्रेक पयन करून सकचे खातीर सुमेचो विशेश आदार आज आमी मागया हालेलुया 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 सुमयान जेजू मोतीची बेजाराय विऱ्याराय खंत दूख बोरवोसो सांडून आनी किन्नाता येवन डिप्रेशन जावन आसल्या सर्वांचो मागता सुमया ह्या घडी तो उजवाड जर थांबोनी मोतीचो काळो पयसर न्ही सोम्या तांचे मोतीचे बांदिल्ले डार्कनेस कितें आसा बांदपाचा खानसट आनी ते शक्तीचा प्रेस तांचेर घाल आज तांकां नो उजवाड नो बोरोसो बोरोसे मेदागान तांकां पयन करून सकनी सोम्या ती बेसां तांचेर घाल सोम्या हालेलुया सगळीं ती मेगलिया सगळीं ती मेगलिया जेजूच्या बेसांवांनी वरतें बेसांव ना ते बेसांव खंय सर तें वसाचें थंय सर तें वेता त्या आमच्या हर एका जिविताच्या हर एका मुल्या सानी मुल्यां ते वचोंक शकता कितें आमी मागलां कितें मागोंक ना थंयसर ते वचोंक शकता आज तें बेसांव आमच्या सगळ्या संगतीचेर येवन दी आनी खंयसर आमी चड गरजा थंयसर येवन दी विशेश जावन जेजूस आमच्या संगाता येवन दी म्हणून हे देवाडा आमी गावया संस्थानामान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोला नव्योरीती आगया सर्वोच्च अस्कत्विस्या माताचे बोधिप्या ससे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात कसिता तुका तुकाच्या स्पिरिटात समसमी नावता येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फसदांस आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर आनी आमचे नवें वरास तूं आशिर्वादीत कर जो जियेत राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या बेस्ता दिसा बापा पुता पवित्र भक्तीन वंदया सोडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित्र त्या केल्या देवा आमी हसिया
देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मोरी तुळशी मनीस जालो बापा काळजाम सडवंदार जालो देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान देतोव्या देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान देतोव्या संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सोडवणेच्या इतिहासांत चरणदासीच्या जीवनांत निश्चित प्रज्ञा केल्या देवाक आमी हसिया. हे मीस रॉबर्ट वेगस ताच्या इराद्यां खातीर आमी भेटोवचें. आज आमचे सांगता आसा मनात एक बाप बेजील वास वरखाडी पिरगजीचे विगार. तुमचे नांवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समेस्ताय कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमच्या सभे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हॅपी न्यू इयर. आज आमकां बोरुसाचें नवें वर्स पासारलां. तें आमकां बाब साहेबान हें भाग्यवंत वर्स म्हूण दिलां. होली इयर जेजूच्या जल्माच्या 2025 जल्मा दिसाचें भाग्यवंत वर्स हें सगळ्यांनी बरोवश्यान बरोवंक बोरुसाच्या यात्रेकां जावंक. दुसऱ्यान आमकां आज मोरये मायेचें फेस्त मोरी देवमाता तिका आमच्या ह्या नव्या वर्साक एक मार्गदर्शक जावन आमकां मेल पंक्ती जावन आज दिल्या. तिचे मार्गदर्शा प्रमाणे हें जिवन आमी जिवंक हें नवें वर्स जिवंक मुख्य जावन तिणें देवाची खुशी केल्ले वरवीं तिचें जिवन सार्थक जालें. आज नव्या वर्सा देवाची खुशी केल्ले वरवीं आमचें हें वर्स सार्थक जातलें. देखून देवाची खुशी करता म्हूण सांगूंक आमी सगळीं हांगासर आयल्या. आज हें देवाक हें वर्स समर्पिया आनी मोरये मायाची मजत ह्या माय आमच्या आयच्या ह्या आमच्या जिवनाचेर मागता आसतना आज आमचे 99 दीस जैताची राणी पंपई सायबीन हांव लेडी ऑफ विक्ट्री दी आमकां जैत दिवची. पळय आमकां नवें वर्स भाग्यवंत वर्स देवमायेची परब तशेंच आमकां जैत दिवची माता दिसती. आज हे परत्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक बरेंपण येवं देवान येवं आशिर्वाद वाडोवन येवन मागता आसतना आमी एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी बोक्सांनी मागया. विशेश जावन देवाची खुशी सोड आमची तू खुशी केल्ल्या खातीर बोक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी सरपळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या संतांक मनाची चिंतन सर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सोंसण्याची वेता पावो. आमेन. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka
शांती ताच्या इष्टांत संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिचे अंकारपण सांबाळून तुझ्या पुताच्या आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फावो केल्लें हे देवर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो करप पाटलाव आमी करूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुमी आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता राजवर्स येता ससनाच्या ससना आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलिताक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाची ओडुकां तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परमळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं सर्व राष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घे
तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्व जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रांत तुजी स्तुती करू. तूं तांची राजवटकी न्यायनीती प्रमाणे करता. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. सर्व परजां तुका वाखाणू सर्वेस्परा. परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. सांत पावलोन गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये तावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राखाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करच्या खातीर नियमशास्त्राखाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायज असो वारीसदारी हितून जालाय. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. आदिमागा परत्यान परत्यान आनी साबार्थराणी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. दुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. गवड्यांनी दावी वचून मुरयेक झुजेक आनी कवणी दिल्ल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळका पळयतच ताचे विशयान देवदूतान सांगिल्लें सकट तांकां समजालें. आनी गवळी सांगताले ती आयकल्ली सगळां अजाप पावली. पूण मुरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जोगोवन दवरून त्यो आटयताली. शिकी गवडी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी सभोवच्या आदींच
देवदूतान दिल्लें. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्ता दे मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां नव्या वर्साक मुरी माय एक आमकां एक मेल फांक्त जावन दिल्या म्हणून ऑर्डर सांगलें हांवें. मुरी देवाची माता आमकां हर एकल्याक एक आवय गरजा, पूण आमचें बाग मुरयेक आमची माता जावन दिलां. काल रानान म्हणलो देवशास्त्रज्ञ सांगतालो क्रिस्तांवाचें बाग आमकां दिल्या मोरी माता जावन. कुर्सामणी जेजून ती दिली, ही तुजी माता म्हणून. पूण आमी तिची जिणी इल्ली व्हरून पळयत आसतना खंडीत जावन आमकां नियाळोवंक जाय तें आसा. मुरी माय तिका सुरवेर तावनूच देवाची माता म्हणून आपयताले. पूण क्रिस्ता शका अबावट 431 त्या त्या शेतामानांत येताना ही घुसपोट जाली. जेजू न्हीद जावन देव आनी मनीस. आतां मुरी कोणाची आवय? खाली मनीस जाल्ल्या जेजूची आवय गे, या देवाची आवय. देखून ती चर्चा जावन ती व्हडली घुसपोट तूप जाली. हे शारांत सगळ्या पवित्र सभेची जमात आपयली. व्हडली सभा, वातिकन सभे बरी व्हडली सभा, विश्वास सभा. आनी त्या सभेंत तांणी निर्धार केलो खरीच मोरी देवाची माता. एलिझाबेथीन आपयता आसतना भागीवंत मुरये देवाचे माये म्हणे तिका संबोधन केलें. देवाचे माये म्हणे. हे मुरये संवसार नासच्या ते जेजू बाळकाची आवय म्हूण सांगूना, देवाचे माये म्हणे. पळया तिणें संबोधन केलें तें उतर. ती खरीच जेजू तिणें जल्म दिला, पाप करनासतना जल्म दिला. देवाच्या येवजणा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण बांदो पवित्र आत्म्या वरवीं ती थंयसर गर्भेस्त जाल्या आनी ते जेजू जल्माला आनी जेजू सोडवंदार आयला. खरीच ती जेजूची आनी ह्या संवसारांतल्या जेजूची तशेंच सोडवंदार देवाचो पूत जाल्ल्या जेजूची तीच आवय. देखून देवाची माता ती म्हणून तिका आमी आपयचे व्हडलो निर्धार घेतलो. आनी त्या दिसा थंयसर त्या शिनो थंयसर व्हडली सभा जाताना भायर लोक रातीक सुडी घेवन लांपयां घेवन भायर लोक हजारांनी रावल्लो गई. कित्याक जाल्यार तें सांगलें जाणें हें सत. त्या लोक मार्गाचेर रस्त्याचेर डान्स करपाक लागलो गई रातीक. कित्याक आमकां आमची खरीच ती माता, ती आमची देवाची माता, आमची माता, आमचें वर्तें बाग म्हणून. आनी आज हें फेस्त आमकां दिलां. आज देवाक आमी अर्गां दिवया. मुरयेचे ह्या फेस्ता दिसा आमकां दिल्लें पयलें वासाव आसा ती थोडें बेसांव आमी पळयलें. तें बेसांव आमी पळयल्यार थंय त्या बेसांवांत सांगिल्लीं उतरां आसात. पळया, सोरीस पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. हें गाणान गंत बरयत आसतना देव तातूंत इस्रायल लोक बंदेडेक आयिल्लो पाटी येता आसतना तांकां थंयसर सगळीं परत उडा साडीचें पडलें. हें सगळें गाणान बुकांत आसलें पुरा. थंयसर खंयची सल्वसाळ्याच्या रितीन गणितां पुरा एनिमरेट केलां, पुरा बरयलां. आनी थंयसर एक बेसांव बरयलां, मोइजेन आरोनान दिवचें तें बेसांव. तें सोरीस पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखार प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं आनी तुका शांती दिवं. मुखामळ परजळो म्हणून घाला हांगासर पयिल्लें. तें पयिल्लें बेसांव मुखामळ परजळचें. हें बारीस परतें बेसांव. मुरयेक तें फावो जाल्लें. आमकां तें फावो जायचेच तास. हें बेसांव आज आमी घेजय जाल्यार आमी परजळा जाय. मेळटाच तें बेसांव. आमी तें बेसांव दिवंक आमी परजळोंक आसा. आमी हांगासर तें बेसांव घेता. येवखरिस्तान घेता न्ही. मुरयेन कितें केलें? मुरयेन सरू संगती जगोवन दवरल्यो. देखून पापसाय जुवां पावल सांत जुवां पावल दुसरो म्हणटा कितें? मेरी इज द टॅबेरनाकल. टॅबेरनाकल. ते टॅबेरनाकल आमकां हांगासर आसा न्ही, साक्रामेंत दवरचें. मुरी टॅबेरनाकल. आमी थंयसर मुरये तें पळयता तिणें सर संगती जगोवन दवरल्यो भितर. आनी त्या खातीर तिका
तिने सगळें नियाळ करून सांबाळलें देखून तिचे मुखामळ परजळलें. आज आमी तें सगळें जोगोवन दवरून आमी सांबाळलें जाल्यार देवाचे उतार देवाचे बसवण्यो इल्लो वेळ दिलो जाल्यार खंडीत जावन आमी परजळता. आमी ते मुखार परजळूंक शकता. आनी तेंच परस सांगलें उतरां आसात तें परजळ फांकोवंक तो परजळ आमच्या मुखांतरी फांकोवंक आपले मुखामळ सोरेस्पर दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. ती ताबेर नाकल आमी येवकरिस्ती घेवन साकबार नाकल जाता न्ही गे. तेन्ना आमचे मुखार परजळता न्ही गे. आमच्या मुखार परजळाचें न्ही गे. आनी तशेंच ती शांती आमच्या तांवाळाचें न्ही गे. देखून मुरयेचें तें व्हडपण आमी आज नियाळता आसतना आमी तिचे बरीच तिका थियोटोकोस म्हळें. देवाची माता म्हणलें ते थियोटोकोस अर्थ तो ग्रीक शब्द गॉड बेरार म्हणून जाता. गॉड बेरार देवाक वावयल्ले. आमी देवा वावोवचे न्ही गे. ह्या सक्रामेंतान आमी घेता येवकारिस्ताक त्यात सक्रामेंत घेवन आमी भायर वेता न्ही गे. देखून एकलो सांत म्हणटा पवित्र येवकारिस्ती घेवन तूं भायर येता आसतना सैतानच ते उबो नासता थंय म्हणी उबे रावन आसा जाल्यार किटराटे मारता वता म्हळ्यार आमच्या येवकारिस्ती घेवन आमी भायर येता. येवकारिस्ती सांगता आमी येता. आमी गॉड बेरार जाता हें आमी उडास दवरी जाय. आमी मुरी देखून गॉड बेरिंग मदर हें उडास दवरया. आमी तिजे बरीच गॉड बेरार्स म्हणलें उडास दवरया. आमी सोमयाक आमी वोवय जाय. सोमयाक आमी दी जाय. दुसरें ती एकामेका थंयसर एम्पथायझी मदर आनी एकल्या थंय हुस्को दाखोवची माय सिंपथी दाखयता आमी. आमी पळय एक बायल मनीस ह्या आमगे थोडे मस्त मोगाय जाल्यार आमकां हर एकल्याक गळगळ्या रडटा आमी थोड्या मरना पळयता आसतना. आमची तावयचे मोर पळयत आमकां रड दूख येताच. कितलो घट मनीस जाल्यारय दूख येताच तें. आनी आमकां पळयतना दुसरें रडटा पळयत आमकां सिंपथी येता आनी तें पळोवन आमकां दूख येता. पूण एम्पथी ताचे निसार ताचे बरीच ताचे ती कित्याक दूख भोगता तें हांवें तीच दूख भोगची. ती मुरयेन भोगली. ती मुरयेन भोगली. तिणें पळयलें एलिझाबेथी कशी धांवली. ती गर्भेस्तां म्हणून ती वगेच रावना. आतां स्त्रियो जाल्यार आतां दाक्तरान सांगलां बेड रेस्ट करचें म्हणून घट्ट बेड रेस्ट करती आसली. खंय म्हणी घर वसात देवूच आसा न्ही खंय वसात जाल्यार गत म्हजी म्हणून ती धांवी गेली म्हणा. ती काय वगेत बसवना धांवी गेली. थंयसर एलिझाबेथ सेवा करूंक 6 म्हयने तिका जाल्ले म्हणून आयकलें तिणें. ती 3 म्हयने रावले म्हळ्यार तिका बांदतेरा म्हणसर रावली. जुआं बाप्तिस्त थंय जल्मता म्हणसर ती रावली. तिका त्या म्हाताऱ्या प्राय कुमक करूंक गेली. देखून ती एम्पथायझी मदर कानाशरांक गेली. थंयसर कितें उणें पडटा तिणें पळयलें. खबरो करूंक वचोना. तिणें थंयसर तो कितें सांगता तें कर आम सांगलें. ती एम्पथायझी मदर कुर्सा म्हणी ती रावली. कुर्सा म्हणी ती रावली. थंयसर तिणें सगळ्यां बरी त्या स्त्रियां बरी रोडोवन रावली न्ही. ती जोगोवन रावली आनी पुताची सालवासावाच्या कामा खातीर ते कशें तिणेंय भोगलें. आनी पुताक तिणें तिसो कुशेचो गुठाचो सहकार दिलो. ती न्हीद जावन एम्पथायझी मदर. आमी आमच्या जिवितांत केदाळा आमी पेला तें असली बिरमोत हुस्क्याची बिरमोत पेल्याक न्हीद जावन कुमक करचें तसली बिरमोत पावता त्या दाडा आमी मुरये बरी जाता. तिसरें ती युनिवर्सल मदर सगळ्यांची आवय समेस्तांची आवय. कुर्सात तावन तिका दिली. आवय जावन आमकां जुआंव गेडे ओपसून दिली. जुआन तिका खंय व्हरून गेलो. जुआंव खंय व्हरून गेलो. खंय व्हेली ताणें आसल्यान दवरली व्हरून. जुआन तिका आपल्या घरा येयली. आपल्या घरा येयली. आमची ती आवय आमच्या घरा दवरून पावसा जुआं पावलो दुसरो तो केरळ वचलेलो ल्हान 9 वर्सां भुरगो आसतना ताची आवय सरली. घरा येताना थंयसर बापूय इतले दीस कुशेन आसो वगेत रावलो. वगेत रावनासलो. पूत येताना पटलून दवर रडलो गळगळ्या. कालें जालें पाप्पा. तिसकालो पाटी येतालो मात 9 वर्सांचो प्राय असो. तुजी मम्मी सरली पुता म्हणून गळगळ्या रडलो. तो सीदा धांवलो. इगर्जी धांवलो. मुरये माये कडच्यान धांवलो. मुरये इमाजी कडच्यान गेलो. माये म्हज्या मम्मीक तुवें येयलें.
म्हणजे मम्मी तुवें येलाय आज तूंच म्हजी मम्मी, तुवें सांगलें बरें हांव करतां, तूंच म्हजी मम्मी म्हणालो. आनी ताणें जुवां पावलो दुसरो आज येदो व्हरलो, सांत जावं पावलो बडया. मोरयेक माय करून घेतिल्लो, मोरयेक माय करून घेतिल्लो. सदांच जेजू सत्त जावन उरता, कित्याक जेजू तिचो पूत, जेजू आमचो भाव. आज मोरयेक आमची माय करून घेया. आनी आज आमी नवें वर्स सुरू करता आसतना, ह्या नव्या वर्साचेर बेसांव घालता आसतना आमी कितें म्हणचें, आमी एक दोन तीन संगती आमी उडासा काडया न्ही गे. आमी कितें करचें, हर एका दिसा आमी देवाक अर्घां दिवया. मोरी एलिझाबेथ भेट करता आसतना थंयसर कितें म्हळें, मोरी एलिझाबेथीन थंयसर तिणें कांतार गायलें, म्हजो आत्मो सोम्याची स्तुती गाता. देखून तेसलोनिकांनी म्हणलें पयल्या पत्रां वचोन 5:18 वळ ती सांगता, 16-18 वळीन सदांच खुशाली जाय कळनासतना म्हाका सर्व संगतीन देवाक अर्घां दिवया. आमी देवाक अर्घां दिवची मनशां जावया, पुरपुरची मनशां जावची नाकात. ह्या नव्या वर्सा उपकार बावड्या हर एका संगती खातीर देवाचो उपकार बावडूंक आमी उडास दवरया. आनी तशेंच आनी एक कितें आसा, सुकाळी आनी आकाळी आमी देवाक अर्घां दिवया. सुकाळी आनी आकाळी आमचें सूख आसतना मात न्ही, बर्थडे दिसा मात न्ही, सर संगती कश्टांत दुखांत जॉबान कशें दिलें म्हळें देवान दिलें, देवान वेलें, अर्चिलें देवाचें नांव. देखून तसलो स्पिरीट आमचेर येवन दी, हर एका संगतीन देवाक अर्घां दिवचें. आनी देवाक अर्घां दिवच्या आदीं आमकां कोणें वेळ उपकार केला तांचोय उपकार बावडया. डॅडी मम्मी भाव भयणी आमकां दाणी जावं पुरो, कुमो केली जावं पुरो, ह्या धार्मिकां जावं पुरो, शिक्षकां जावं पुरो, कुमो करची सर्वंटां जावं ती पुरो, कोणीय जावं पुरो, तांचोय उपकार बावडया. देखून थँक्यू म्हणलो शब्द मस्त बरी तुवें जिवितांत येवनी म्हणून पापसाय परत परत उडासा काडटा. देखून आज आमी हे नव्या वर्सा आमचे निशेव जावन दी, पेल्याक संतोश दिवंक, बरोवश्यान जियोंक, दिसाक थोडो वेळ म्हणी देवाचे उतार वाचूंक, आमच्या स्मार्टफोनाक इल्लो विशेव दिवंक ह्या वर्सा स्मार्टफोनाक इल्लो विशेव दिवया. एक पुणी बरी करणी हर एका दिसा करूंक पेसाडया. आनी आमी हेरांक संगी आसून इल्लोपणी वेळ दिवया. आमी पयशे खर्चिदाना नाका जाल्ल्या वस्तू खर्चूंचे नाका, पेल्या गरजा जाल्यार ताका आमी ते दिवया. आमी दिसाक इल्लें व्यायाम आनी इल्ले बरे भलायके खातीर इल्ले म्हणी आमची खाणाचो कंट्रोल करून कांय उरलें जाल्यार तें दान करूंक आमी उडास आसूं दी. आनी हें नवें वरास आमचें भरोशाचें जावन पेल्या की भरोसो भरचें वर्स जावन दी. मरी माता आमची सर्वोदरा बापा सर्गां पितिमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या जो पवित्र संबलो आमकां उजव्याक बसला तेन्ना आनी मेल्ल्याची मनशी करून घेता पवित्रज्ञा कातोलीक सभे भक्तांचो एकठार पातकांच्या भक्तांनी कुडींचे पुनर्जीवन भयणीनो आज नव्या वर्सा मस्त आशा अत्रेक आमचे आसात. सगळे मुरये मारिफात सोम्याच्या पांयां तळ आमी आतां दवरया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन जिवीत जियेशें कर. जिणी पयल्यार असल्या संवसाराच्या वस्त्याक सांपण नासतना तीर बवार्थ्यान जियो आपल्या तरबेन आसच्या परजे बवार्थाचे वाटेन चलोवंक तुजो आदार लाभे म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे तरबेन आसच्या लोकांच्यो गरजो समजून निस्वार्थी मनान सेवा करूंक सर फुडाऱ्यांक तुजो सक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरये बरे आमचो बवार्थ हर एक घडये जिवाळ सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी. आमी निस्वार्थी मनाची जावन आमकां बेटच्या हर एका थंय हुस्को बरें मोण दाखोवंक तुजी कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेनी कश्टांच्या सर आमच्या भावां भयणीची दया कर. तांची पिडा सोसूंक तांकां बोळ दी. तांची सेवा करच्या हर एकल्यांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज नवें वर्स आमी सुरवात करतना आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बरो सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत मरये बरे
कुरपेन बरोवन जिवीत सारूंक तुजो आदार लाभे म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या क्रिस्ताच्या मेजा बवारी हजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी बावार्थ्यान बरोशान आनी मोगान बरोवन आमचें जिवीत आशिर्वादाचें करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता आयक. विशेष जावन संवसाराची सगळीं झुजां रावण शांती येवच्या पासत आमी मागया. सगळीं ह्या बोमोगाळा बापा आमची सगळीं मागणी तुका आमी समर्पिता. मुरयेच्या देवा मातेच्या त्या मजतीन आमचें सगळें वर्स आशिर्वादीन फळादीक जावं तें आमी मागता. त्या तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सगसलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या बेतोळे वेळी वावरांनी वचोन संगीताची अर्पिता तुका भक्ती पवनी गोवाचो उडो अर्पिता सर्वार्पिता बदल क्रिस्ताच्या कोणी रक्तान मागता बापा करते पवना. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदारा देवा बापाक मानता आसलें जावून मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमीक आमच्या वेगळ्या पवित्र सभेच्या दबाक सैस्फूर्त मानून घे. देवा आमच्या सह पदवीदारा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं सुद्दां शेवट आपा वयताय. भगवन देवा मायेची दाबाची परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो शेवट आपा वय म्हण आमी मागता. ह्या पितयोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पाबो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकारी मरये आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकापणाय वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कुरपेन तूं एकल्याच पुता इती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सगळें सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळीं तुका जय 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 जय. सगळीं तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगळीं तुका जय 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 जय. सगळीं तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
वो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेचपणी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समीस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्थ सगट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सरबंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताक जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडून एक खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो बुगलास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दुसऱ्या वचपाना हांवें आयकलें आब्बा म्हणून बापा आब्बा बापा म्हणून उलोवचें तें उलोव करचें भाग आमकां फावो जाला पवित्र आत्म्या वरवीं. आज जेजून शिकयलें तें मागणें सांगात आमी वरवीं म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची दुखांत खा मागोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली आयच्या दिसा आनी ह्या वर्सा आमकां तूं निवार. दया करून तुजी बोळ भलायकी सवस काय आमकां दी. सगळींचे बाग आमी सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शेळ्यांत ते तेलांक आमकां ते उदका कुर्ती सर उपातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें म्हज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे हरमाळें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया देवाक वावयल्ले देवा मातेचे फेस्ताच्या दिसा आमकांय ताची ताब्याक लागलां करता सोमी येता आमच्या काळजांत ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागे म्हज्या भितर म्हाका भलायकी मेळटली प्रणाम तुका जेसू बाळका मोगाळ आमच्या बावा उल्हासाची गावून गीता स्वागत म्हणटा तुका प्रणाम तुका जेसू बाळका मोगाळ आमच्या बाबा उल्हासाची गावून गीता स्वागत म्हणटा तुका देव तूं तरी मुनीसावन ह्या संवसारी सलमालो मनशा सोडवून करू कायलो बापा काल तो जालो प्रणाम तुका जेसू बाळका मोगाळ आमच्या बावा उल्हासाची गावून गीता स्वागत म्हणटा तुका समोर तुशी कैताय संवसारांत शांती वांटा मनशा काळजां बदलूंक सकताय आमची सोडवण करता प्रणाम तुका जेसू बाळका मोगाळ आमच्या बाबा उल्हासाची गावून गीता स्वागत म्हणटा तुका प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या कोनवड्या बापा जेजूक अवकार मायेतां घेतलेली कूड आनी रगात आमचे कान आनी पिवाण जाल्यान ह्या अमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताच्या अवकार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासून कतकतीर काळजान आमी तुका धीन वाचता जेजूच्या आवयचे देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेजतानी हे सर्गीच्या मायेचे आनी आमच्या हर एकल्याचे आवयचे काळीज संतोशान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन की थोडो आशिर्वाद आमी आज आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दी
आनी सगळ्या वर्सां सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. आमेन. तसो देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो बरवोसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. आमेन. तसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्या सदां कान दिव आनी सस्त्याच्या जिविताक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. आमेन. वचून त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुपकार. ये मोरी पंपैला सारे माये तुझी मास मातेया तुझी मास मातेया तुझी मास मातेया आमापासून विनती कर. पोंपई रोजार मायेच्या मानाक नोवेन. उपकार मागची मागणी. फातकाच्या कताविणे जल्मले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये, भावार्थ अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदिमागान अनभवती आसलेल्या पोंपईच्या पुर्वेल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें कुशी वेल्या. बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गींची खाकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणटाय. तुवें येदा वेळा खाकुळतीर राजवट चलोवच्या त्या पाठांत हांव म्हजेरे हे अंकवार मरये तुजे खाकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा वेळा गरजेंत आसच्या म्हजी खाकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं खाकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारतां आनी पासारतां. नामान राणये खाकुळतीचे माये, नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या खोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे खाकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये धायळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अंकवार मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. पंपई मरये मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत थावन हरगां दिवया. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक हरगां दिता. एकल्याक वायट विघ्नां आनवारांतलें राखून वेल्ल्याक हरगां दिता. तेगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक हरगां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादां उपकार आमच्या मोती खडयां पंपय माय मारिफात देवाक काळजांत थावन अर्गां दिवया. फाटलें सगळें वरस देवान कृपेचें आशिर्वादाचें जावन आमकां फावो केलें. आमकां सगळ्यांक ताणें राखून वेलां बरी भलायकी दिल्या. आमचे काळजाची आशा ताणें भागयल्या. काळजांत थावन देवाक अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचे मागणी. पंपईच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान
हे म्हज्या उदार उपकारवंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येता. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टांनी तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसय केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवळ गेल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. वावरतान तुज्या लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्लें आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतलांची तूं कितले बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवून येती. आनी हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राजांत आशिर्वाद सेल्ले पंपये माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची मागणी आनी तें आव्हान दोगांनी परिक्षेंत पास जावंक, दोगांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, दोगांक विघ्नां अनवारांतलें वायटांतलें राखून व्हरूंक, एकल्याक दिसपडटो ग्रास फोव जावंक, दोगांक घर बांदूंक फोव जावंक, 6 जाणांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक, एकल्यान दिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, एकल्याक मेळोवंक असो सांबाळ आनी हेर सवलत्यो वेगळी मेळच्याक, दोगांक बरो फुडार फोव जावंक, एकल्याक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, एकल्याची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, तेगांच्या कोर्तीचे केजींत जीख मेळोवंक, तेगांनी समर्थीचे कायदे पाळून बावर्तची जिणी जियोवंक कुरपा मेळच्याक. सांगातास आमचे लागीं मागूंक सांगलां. आमी जावन मागता म्हण बसयलां तांचो उगडास काडया. 2025 हे जुबलेवाचें वर्स आमकां सगळ्यांकी बरवशान भरोवन दी. बावर्तान आमचें पैण मुखार वेचाक मोरी माय आमचे खातीर देवा लागीं विनाती करूं म्हणून मागया. आज समेस्त भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. आमच्या घराच्या आमच्या कुटुंबांतल्या पिरगजींतल्या सर्व भुरग्यांचो उगडास काडया. भुरग्यांचो फुडार अपुरबायचो जावं दी म्हूण मागया. घट आदार नातल्या विविध आश्रमांनी कश्टून अशा भुरग्यां खातीर मागया. झुजा वरवीं अनाथ जाल्ल्या कश्टच्या भुरग्यां खातीर मागया. वगडास कर ये भोवदाळ आंकवार मरये. तुज्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेने धेर घेवन तुजे ससी धांवून येता. हे आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं पातयेन मागिल्ल्या वरवीं कितल्याश्या जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलीय करपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यां. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भवार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये
गळाई करिनाका बघा तुझें बळदी खात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन. भगवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनाचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचावेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू 18 पिल्या सोमी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सुरेशपर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस चलय. बाबार्थां तुजे अशें आयिल्ल्या समेज पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरेच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेज पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. हे मारिफा तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें थंय गूण भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सगळ्या आसो तुमकां राखूं. तुज्या भितर असो तुमकां सांबाळूं. तुज्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवं. तुज्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं. तुज्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्या आशिर्वाद तुमच्या देवो आनी सदांच रावो. आमेन. हें जुबलेवाचें वरस बरवशान आमचें पैण करून बावळतान तीर जावचें हें वरस. त्या खातीर तुमकां सर्वांक परत नव्या वर्साचे शुभाशय हांव फाटयतां. आज नवें वर्स जाल्यारय बाब बेजील वास आमचे संगत आसात. वरखाडी पिरगजीचे विगार ते थंयसर जायतो वावरू आज सकाळींचे मिसांनी जावन हांगासर आयल्यात. पंपय मायेचो विशेश मोग तांकां. तांचे लागीं हांगासर येजय आराधान चलोवन वरिजय मीस भेटयजय म्हूण विनंती केल्ल्या वेळार संतोशान जायत म्हूण आज नवें वर्स जाल्यारय हांव खंडीत येता म्हूण सांगून ते वेळार आमचे सांगता पावल्यात. तुमचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत तांकां आमी सर्व बरें मागया. आज व्हिडिओग्राफी केल्या डिवायन वर्ड TV मलक स्टिफन मेंदीस आनी ताच्या संगात्यांक कॉयर आमकां दिल्ल्या जॉन फेरार आनी आमच्या कॉयरिस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. चिन्हेच्या पोयना आस्था निराशा भोगताना मोरी वर्षागुलो माया तिसो आधार माग्या. ए मोरये ये तू आमचे संगी वाटाक आमकां सगी. जेजू सशीन आमकां पावय ताची खोशी शीकर. जेजूच्या कुर्सा मोरी मोरी उबी रावली. आमच्या चिन्हेच्या सकट आमकां दिता मसर. ए मोरये ये तू आमचे संगी वाटाक आमकां सगी. जेजू सशीन आमकां पावय
ताची खुशी शिखर मोरये दर्याच्या सुक्रा पळणाऱ्या आमकां चिये वादळांतली आमकां मागणी आमची तूं आय ए मोरये ये तूं आमचे संगी वार्ताकय आमकां सर्गी जेजू सरशीन आमकां पावय ताची खुशी शिखर मोरये तूं आमचे संगी वार्ताकय आमकां सर्गी जेजू सरशीन आमकां पावय ताची खुशी शिखर Pompeiro sarmaye amavasya inadikar Kai putasowe Amkwai mori Ashirwad di amka Baba